the DSS. So they will be receiving 4,000. आणि आमचे डिपार्टमेंट आसा ते कळीत करतले वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंटाक की कॅन्सल दॅट 1,500. सो बोथ बेनिफिट्स विल बी रिसिव्ड फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर. सो ही एक स्कीम आसा. म्हणूनच आमचो सगळ्यां खातीर एक विनवणी आसा की इन्स्टेड ऑफ वेस्टिंग युअर टायम ते बंद कॅन्सलेशन बी करपाचें, ते ऑल दॅट प्रोसेस विल बी डन बाय सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. ओके. दुसरी आसा ते पोर्टल आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पोर्टल आमचे प्री मॅट्रिक पोस्ट मॅट्रिक पोर्टल रिलीज करपाची. आय विल request the Honorable Chief Minister to open up the CM Scholarship Portal. Okay. Yes. Thank you. Yes, thank you. नमस्कार. सगळ्यात पहिली माझ्याबरोबर आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक सोशल वेलफेअर मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फळदेसाय फ्रॉम द डायरेक्टर सोशल वेलफेअर आणि फायनान्स डिपार्टमेंटान प्रणव भट. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. आमी पयलीच फावटी CM स्कॉलरशीप पोर्टल हो लॉन्च करता. CM स्कॉलरशीप पोर्टल कित्याक तर वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिपीक हार्ड फॉर्म भरून एप्लाय करचे पडटाले. गव्हर्मेंटान रिफॉर्म करून फाटल्या वर्सार खरें म्हणजे CM स्कॉलरशीप पोर्टल आमी ट्रायल बेसिसचेर लॉन्च केलो. ज्या पोर्टलाच्या वयल्यान भुरग्यांनी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यो सगळ्यो स्कॉलरशीप ह्या एकाच वेबसायटीचेर वचून एप्लाय करपाचें आनी तेंचो बेनिफिट्स जो आसा विदीन 15 days मॅक्स टू मॅक्स 1 म्हयनो ह्यो ताका मेळपाक शकता. एप्रॉक्सिमेटली 50,000 भुरग्यांक हो डायरेक्ट बेनिफीट सातत्यान स्कॉलरशिपीचो घेता अश्यो वेगवेगळ्यो स्कॉलरशीप आसात. आमी जाका म्हणटा फ्रॉम द 10th स्टँडर्ड टू हायर एड्युकेशन पर्यंत, इवन दो थोड्या भुरग्यांक फ्रॉम द 5th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड ह्यो म्हणजे ताका प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप आनी पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप, हायर एड्युकेशन स्कॉलरशीप अश्यो वेगवेगळ्यो SC, ST, OBC and including EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्यो सगळ्यो स्कॉलरशीप आसा. अप टू द म्हणजे इन्क्लुडींग द बर्सरी स्कॉलरशीप जितकी फीस EWS कॅटेगरींतलो भुरगो सुद्दां जी स्कॉलरशिपीची फीस भरता 25,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ती स्कॉलरशिपीची फीस ताका परत मेळटा. इन्क्लुडींग द ग्रॅज्युएशन कॉलेजीत जी 10,000 रुपया फीस भरता ती सुद्दां 10,000 रुपयाची फीस ताका परत मेळटा. फाटल्या 4-5 वर्सांक म्हज्या लक्षांत आयलें की 50% ऑफ द भुरगे जे इलिजिबल आसता ते स्कॉलरशिपाचे फॉर्मूच भरिना आनी ह्या कारणान तांकां वेगवेगळे कडेन 20,000 रुपया सुद्दां फीस आसत जाल्यार तांकां एकदां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. गांवांतल्यान आमी हो विशय पळयता म्हणून म्हज्या लक्षांत आयलें आनी ताकाच लागून हाल्लीच आमी जेन्ना एक लॉ स्टुडंट्स म्हणजे आपल्याक फीस भरपा खातीर जेन्ना पर्सनली म्हाजे कडेन आयलो ताज्या उपरांत म्हज्या लक्षांत आयलें की अवेरनेस लोकांच्या मदीं जावप चड गरजेचें आसा. म्हणून माय डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर आनी फायनान्स डिपार्टमेंट हांच्यांनी मेळून तो CM स्कॉलरशीप पोर्टल काडलो. ह्या CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर केंद्रांतले आनी राज्यांतले दोनूय इन्क्लुडींग ट्रायबल वेलफेअर आनी सोशल वेलफेअराचो कंपोनंट थोडो केंद्र सरकाराचो आसा. तोय कंपोनंट सुद्दां हाज्या वयल्यानूच एप्लाय करपाक मेळटा. आमीच फॉर्म फॉरवर्ड करता फॉर द सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी ताज्या उपरांत पयली कंपोनंट आमी रिलीज करता. स्टेट गव्हर्मेंटाचो जितको कंपोनंट आसा तितको आमी डायरेक्टली रिलीज करता. केंद्र सरकाराचे पयशे आयल्या उपरांत तांचेय पयशे तांच्या डायरेक्ट अकावंटाचेर रिलीज करता. खंयसरूच हांगासर चेक दिवपाची सिस्टम ना. हे पयशे खंयच्याच कॉलेजीत वचना. हे पयशे तेणी पयलीं भरपाचे आनी प्री रिसिप्ट रावपाची सिस्टम इतकी सोंपी आहा. इंडिविज्युअल जो भुरगो आसा तेणी पोर्टलाचेर वचप, तेणी पोर्टलाचेर जितके डॉक्युमेंट मागल्या ते पोर्टलाचेर तेणी डॉक्युमेंट अपलोड करप. व्हेरिफिकेशना खातीर त्या इन्स्टिट्युशना कडेन वयता. त्या इन्स्टिट्युशना हांव त्या खातीर सगळ्यांक आव्हान करता, जितकी इन्स्टिट्युशन्स गोंयांत आसा किंवा गोंयांतले भुरगे जर भायर शिकता आसत कर्नाटकांत जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या इन्स्टिट्युशनाचो हेड कोण स्कॉलरशीप पळोवपी हो आमच्या डिपार्टमेंटाक कळोवचो, सो डॅट ह्या पोर्टलाचेर तेकाय बी डायरेक्टली कारण व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट करपाक आमी त्या इन्स्टिट्युशनाक धाडटा. इन्स्टिट्युशनान एकदां व्हेरीफायड म्हटलें
काय ते पोर्टल डायरेक्टली आमी ओपन करपाचो रायट परत आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक उरता. इधर सोशल वेलफेअर, ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन ते व्हेरीफाय करता आनी एकदां व्हेरीफाय जालें काय कन्सर्न डिपार्टमेंट ताका ते पयशे दिवपाची सँक्शन दिता. सो ऑटोमॅटिकली जे फायनान्स डिपार्टमेंट हे पयशे त्यांच्या अकाउंटार ट्रान्सफर करतात. त्या खातीरच हांव सगळ्या स्टुडंट्सांक आव्हान करता की तांच्यांनी आपल्या पोर्टलाचेर डॉक्युमेंट अपलोड करचे. व्हेरिफिकेशन आपल्या इन्स्टिट्युशनान म्हणजे गोंया भायर आसत जाल्यार आमी गोंयांतल्या सगळ्या इन्स्टिट्युशनाचो नोडल ऑफिसर आमच्या कडेन नोंद जाल्लो आसा सिस्टमीन आनी ताका सिस्टम खबर आहा. गोंया भायलो जर आसत जाल्यार तांच्यांनी आमकां मुद्दामून ती जे स्टुडंट स्पेशली द नर्सींग करपाक आनी इतर एड्युकेशन घेवपाक भायर वयता आनी जे इलिजिबल आसात त्या सगळ्या खातीर आव्हान करता ह्या स्कॉलरशिपाचो तेंच्यांनी फायदो घेवचो जेणे करून आमकां तांकां सगळ्यांक स्कॉलरशीप दिवपाक मेळटली. मॅक्स टू मॅक्स म्हणजे अप टू 40,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ही तेंची फीस ही तांकां परत मेळटा. त्या खातीर सगळ्या जाणांनी ह्या लेबर वेलफेअरा खातीर एलिजिबल आसा तेजोय विदीन 45 डेज तेजेय बी आमी ह्या पोर्टलाचेर घेतले. त्या पोर्टला वयल्यान मागीर एप्लाय करपा खातीर तांकां बरें पडटलें. सो हांव सगळ्या पुराय स्टुडंट्स आनी बाकी सगळ्या इन्स्टिट्युशन्स हांकां आव्हान करता की CM स्कॉलरशीप पोर्टल हो भुरग्यां खातीर स्कॉलरशीप घेवपा खातीर इजी आसा. लास्ट इयर 13,000 भुरग्यांनी तांकां विदीन 15 दिसाच्या भितर तांचे पयशे ट्रायबल वेलफेअरा भितर एप्लाय केल्ले. हे 15 दिसांनी तेंच्या अकाउंटार जमा जाले. खुबशे भुरगे एप्लाय करता आनी परत सांगता म्हाजे पयशे म्हाका मेळूंकूच ना. ते ती खंयच्याच डॉक्युमेंट खंयच्याच ऑफिसान व्हरून फॉर्म दिवपाची गरज ना. तांच्यांनी फॉर्म आमच्या पोर्टलाचेरूच भरचो. तांकां मॅक्स टू मॅक्स हांव परत सांगता एका म्हयन्याच्या भितर आमी दिवपा खातीर आमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी आमचे फायनान्स डिपार्टमेंट हे बंधनकारक आसा. दुसरी गजाल आतांच जे आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय उलयले. हांव बाब सुभाष फळदेसाय आनी तेंचे एंटायर टीम हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. कारण विडो पेन्शना खातीर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत आमी 2,500 रुपया दिवपाक सुरवात केल्या. 2049 अर्ज हे खूब वर्सभर जाले म्हणजे पेंडींग आशिल्ले. तांकां दोनूय पेन्शनां तेंच्यो बंद जाल्ल्यो. त्या सगळ्या पेन्शन धारकांक आमी फाटलो बॅकलॉका पासून तेंच्यांनी एप्लाय जे दिसा सँक्शन जे दिसा जाला तेन्नाच्यान आतां पर्यंतचे पयशे हे सगळे पयशे तांकां 2,500 रुपया पर मंथ हातूंतल्यान कॅल्कुलेट करून तेंच्या अकाउंटाचेर फुडल्या 2 दिसाच्या भितर तेंच्या अकाउंटाचेर जमा जातले. ही एक व्हड गजाल आसा जवळपास 2,050 महिलांच्या खातीर. दुसरी गजाल तांच्यांनी जी सांगली हॅन्स फोर्थ आपलो फॉर्म भरता फक्त हांव सिम्प्लिफाय करता. आपलो फॉर्म जेका विडो पेन्शन जायी गृह आधार घेता आसतना सुद्दां जर एखादी बायल विडो जेन्ना जाता तेणी निव्वळ विडो पेन्शनाचो आतां फॉर्म भरप आनी आपल्या धाकल्या भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट ही ताका लावप. सो डॅट ताका 2,500 रुपया ते प्लस ताका 1,500 रुपया म्हणजे 4,000 रुपयाची पेन्शन ही डायरेक्टली विडो महिले खातीर मेळची म्हणून ही चालू जातली. जेणे करून ही 4,000 रुपया ताका 21 वर्सां धाकल्या भुरग्याक जायसर उरतली. 21 वर्सां जाल्या उपरांत अगेन इट वील शिफ्ट टू द 2,500 रुपया ह्या तेजी उरतली. म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे खंयसरूच कोणी चुकून सुद्दां परत WCDन आपल्याक वचोंक जाय ते कॅन्सलेशन हाडपाक जाय आपूण हो करूंक काय नाका. खुबश्यो आमच्यो विधवा भयणी ह्या सगळ्या किचकटींतल्या प्रोसेसा खातीर DSSYचे पेन्शनीक एप्लाय करिनासतना रावल्ली. कारण 1,500 रुपया मेळटा तेय बंद जाता आनी हेय बेगीन मेळना अशी तेंची समस्या आशिल्ली. बट एक मेजर रिफॉर्म आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान करून आमी ही स्टेप घेतल्या. कारण हे सरकार अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर चलता. सदोदीक सामाजीक बांदिलकी आशिल्लें आमचें सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हे सदोदीत सगळ्या खातीर काम करता. म्हणून आज मेजर रिफॉर्म्स आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतल्यान CM स्कॉलरशीप पोर्टल ह्या सायटीचेर तुमकां दाखयली. फाटल्यान सायटूय हेजेर आसा ती तुमीय पब्लीश करची जेणे करून चडांत चड भुरग्यां पर्यंत पावतली. म्हाका खात्री आसा गोंयांतले 50,000 भुरगे हे ह्या स्कॉलरशिपा खातीर एलिजिबल आसा. 50,000 भुरग्यांनी एप्लाय करचे. तांकां शिक्षण आनी स्कॉलरशीप मेळपा खातीर एलिजिबल आसतले. ज्या विडो पेन्शनाक जितकी जाणां एलिजिबल आसात त्या सगळ्या जाणांनी ह्याय बी विडो पेन्शनाक एप्लाय करचे. आमी तितक्याय जाणांचे जाता तितके बेगीन एक्सपेडायट करून दिवपाक मेळटलें. फाटल्याच दिसांनी आमी अटल आश्राच्या अंतर्गत घेतलेले डिसिजन खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जाला. थोड्या दिसाच्या भितर तेंचे सगळ्यांचे पयशे हे तेंच्या अकाउंटाचेर वचपाक सुरवात जाल्या. निदान फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट तांच्या अकाउंटाचेर गेला. सेकंड इन्स्टॉलमेंटूय बी जाता तितके बेगीन होय तेंच्या अकाउंटाचेर सगळ्यांचेर वयतले. अशे वेगवेगळे रिफॉर्म आमी सातत्यात हाडटा. परत एकदां हांव म्हणजे दोनूय म्हणजे
फायनान्स डिपार्टमेंट आणि सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हांच्या मदीं तालमेल करून तेंच्यांनी खूब बरो रिफॉर्म केला. त्या खातीर हांव गोंयांतलें शिक्षण आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून खंयच्याच भुरग्याचें उरूंक शकना हें परत एकदां हांव कन्फर्म करतां. आनी सातत्यात OBC, SC, ST इन्क्लुडींग EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्या भुरग्यां खातीर सरकार सर्वतोपरी मदत करपा खातीर तत्पर आसा आनी हें फास्ट ट्रॅक जावचें म्हणून हो केल्लो प्रोसेस. थँक्यू. ना, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनाच आसा. ती सोशल वेलफेअराच्या अंडरूच आसा आनी ती सोशल वेलफेअराच्या अंडरूच उरतली. दुसरी तांकां गृह आधार तेंची स्कीम थंयसर बंद जातली, बट तांकां एडिशनल पयशे जे येवपाक जाय ते सोशल वेलफेअरांतल्यान आमी दितले. हांव तुका आत्तां नंबर म्हणटा. 36,000. 36,000. आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत 2 रिफॉर्म हमारे डिपार्टमेंट में किए, इसलिए मैं डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फलदेसाई और एंटायर टीम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. वीडो पेंशन स्कीम जो डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती थी वो 2 डिपार्टमेंट में अलग अलग से मिलती थी. अभी वो एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के बाद उनको 2,000 की जगह उनको 2,500 पेंशन मिलेंगी और जिनके बच्चा 21 के बिलो हैं उनको they'll get additional 1,500, so